प्लास्टीक तांदूळ आसूंकूच शकना थोडे आमदार लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न करता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें स्पश्टीकरण दिलां. फोर्टिफायड तांदूळ भलायके खातीर पौश्टीक आसा, तशेंच फाटीं जे किडी पडिल्ले तांदूळ चुकून कांय लोकांक मेळिल्ले ते बदलपाचो आदेश हांवें दिल्लो आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. आणि तो जो आसा पयलीं एक बॅगान 1 किलो मिक्स करता. ही ताणी FCIची पॉलिसी म्हणून आमकां ते मिक्स केल्ला हितून तो जो सामको क्लियर कट तांदूळ तो क्लियर दिसता तो फोर्टिफायड तांदूळ तो प्रोटीन युक्त ताका जे सगळे प्रजाती तो म्हणजे 50 kgच्या बॅगान 1 किलो मिक्स करतात ते तितक्या प्रमाणात म्हणजे जे प्रोटीन विटामीन जे जाय आसता त्या खातीर तो रेडी केल्लो तांदूळ आसता. तो प्लास्टिकचो असो न्ही, तो इतर तांदळाच्या पेक्षा क्लियर दिसता, ताजी ट्रान्सपरन्सी आसता आणि हे म्हाका स्वता खबर आशिल्लें आणि हे FCIच्या गुदामांतल्यान एप्रूव जावनूच येता. त्यात काही जाण जे म्हणजे आमदारूय हेका कशें बळी पडटा म्हणून म्हाका कळना, बेश्टेच लोकांक दाखयता प्लास्टिकचो तांदूळ म्हणून. त्या ती लोकांनी ह्या संभ्रमान पडचें न्ही आणि अशा पद्दतीचो अपप्रचार आमदारांनी तरी करचो न्ही. नो डावट हांव मान्य करता की 1-2 तांदळाच्या पोतयांनी खंय तरी तांदळात किडी मेळ्ळी हें हांव मान्य करता, एक्सेप्ट करता, हांव थंय ना म्हणचो ना. आमी ऑलरेडी सगळे रिजेक्टेड तांदूळ जे आसा पळय हे परत घेवपाक लायल्या आणि ते परत रिजेक्टेड ते रिप्लेसूय केले. तेवूय थंय हांव ना म्हणटो. थंय आमच्या खातीर ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन आमच्या सगळ्या जे सुपरवायझर्स हे आसा ताका गुदामांनी वचून सगळे चॅक करा म्हणटा. एखाद्या तांदळाच्या पिशवीत कीड जावं शकता, हांव ते डिनाय करूंक शकना, पण ते तांदूळ आमी सगळे रिप्लेस केल्या.